भाजप शासित राज्यांनी अल्पसंख्याकांवेले अत्याचाराक प्रोत्साहन दिवप जाता। ह्या संघटीत गुन्यांवाक भाजपाचें संरक्षण आसा आनी भाजपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी ताचो केन्नाच निशेध केल्लो ना। आमचो अल्पसंख्याक गट गोंयकारांक ह्या अत्याचारा संदर्भात असुरक्षीत दिसचें न्हय म्हण तांचे कडेन लागींच्यान काम करतात अशें गोंय काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज एक स्पेसिफीक पॅटर्न, एक ऑर्गनायज पॅटर्न आमी देशभर इमर्ज जाता आसतना आमकां दिसता। मुद्दम जर तुमी जर मिडिया रिपोर्ट्स एनालायज करीत आनी नॅशनल मिडियाचे सुद्दां जर पळयत जाल्यार वेगळे वेगळे प्रदेश जे आसा, वेगळी वेगळी जी राज्यां आसा इंडियेची, जे जाग्याचेर बीजेपी सरकार आसा, जे राज्यांनी बीजेपीचें सरकार सत्तेन आसा, ते जाग्याचेर आज एक पॅटर्न इमर्ज जावपाक लागला। तो म्हणल्यार क्रिश्चन जे आमचे भाव आसा ते क्रिसमस जे सेलिब्रेशन करता त्या सेलिब्रेशन्साचेर एटॅक जावपाक लागला। हो पॅटर्न आमी कर्नाटकान पळयला, हो पॅटर्न आमी हरियाणान पळयला, हो पॅटर्न आमी आसाम पळयला। आनी एक जर कॉमन हे सगळ्या गजालीन जर लक्ष दीत जाल्यार कर्नाटका बीजेपीचें सरकार आसा, आसामाकूय बीजेपीचें सरकार आसा आनी हरियाणाकूय सद्या बीजेपीचें सरकार आसा। हाजो अर्थ हें लक्षांत येता की असले जे मिसक्रेंट्स आनी जे एलिमेंट्स आसा जे एक पिसफूल क्रिसमस सेलिब्रेशनाचेर तांकां टार्गेट करून तांकां एटॅक करता, दे आर सपोर्टेड बाय द रुलींग पार्टी। कित्याक असले प्रकार आमी अदर पार्टीज जे जाग्यार रुलींग आसा थंय इमर्ज जाता आसतना दिसना, पण स्पेसिफिकली जे राज्यांनी बीजेपीचें सरकार आसा थंयच तांकां अशें करपाक नेट येता। कित्याक हो नेट येवपा फाटल्यान जे सरकार सत्तेन आसा बीजेपीचें तें तांकां सपोर्ट करता आसतना दिसता। आनी चड आमकां सरप्रायज आनी जो शॉकूय बसता आनी सरप्रायजूय दिसता तो म्हणल्यार गोंयान बीजेपीचे जे लिडर्स आसा ते खूब जाण एक असो स्टँड घेता की आमी जरी गोंयान बीजेपीक सपोर्ट केलो जाल्यार बीजेपी ही इतली कम्युनल न्हय आनी बीजेपी जी आसा ती सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची म्हणून पार्टी। आज हे लिडराची वाचा खंय बसल्या काय म्हणून हे लिडर आज सगळे सायलंट कित्याक आसा? जे कितलेशेच इवन मायनॉरिटी कम्युनिटींतले लिडर आनी आमदार जे आज बीजेपीन जॉयन जाल्या आपल्या स्वार्था खातीर आनी जे आज बीजेपी बरोबर आसा आनी लोकांक फुडें पिश्यान काडपाक आतां येता ते इलेक्शनाक फुडें सरल्या, ते सुद्दां आज खंय तरी तांकां हे येदी सिरियस गजाल तांकां दिसना आनी तांचो एका सुद्दां मनशाचो आनी एका लिडराचो एक शब्द तोंडांच्यान भायर येवंक ना। तो शब्द क्रिटिसायज करपाकूय येवंक ना, तो शब्द कंडेम करपाकूय येवंक ना आनी तांकां आपल्या स्वताच्या पक्षाक प्रश्न विचारपाची सुद्दां कापासताद ना की आमचे पक्ष जे वेगळ्या राज्यांनी सत्तेर आसा ते राज्यांनी हें कितें चल्लां काय म्हणून। बट काँग्रेस पक्षाचे वतीन हांव पक्षाचो जीपीसीसीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून सबंद गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वतीन हे गजालीचो निशेध करता। जीपीसीसी एंड गोवा काँग्रेस स्ट्रॉंगली कंडेम्स these attacks on peaceful Christmas celebration by elements who are supported and instigated by the ruling BJP in their respective states.